बस्तोरा पंचायतीन बेकायदेशीर बांदकामांक परवानगी दिला असो आरोप आमदार कार्लोस फेरेरान केला। तशेंच बस्तोरा जंक्शना लागसर उदक वचपाक जागो नाशिल्ल्या कारणात हुंवारावरी स्थिती निर्माण जाता म्हणून थळाव्यांनी कागाळ केल्ली अशें कार्लोस हाणें ह्या वेळार सांगलें। बिकॉज ऑफ कंप्लेंट्स आमकां भरपूर कंप्लेंट येयले लोकांची की लोक उदक वता म्हूण हिंगा बास्तोरा जंक्शनाक आनी हिंग सायडीन पासून शेतां पुरयलें आनी लोक बिजनेस करता। सो आमकां कांय प्रॉब्लम ना, कोण कितकोच जाल्यार आम लोकांचे पोटां मारूं येयना म्हूण लोकांनी चिंतूं जाय की तुमी कितें करतात जाल्यार दुसऱ्याचे पासून चिंतन करूं जाय। शॉप्स आहात ते सगळे शेतान आहात, एग्रीकल्चरल शेतान, आनी तुमी जाणात कायद्या प्रमाणे हे शेतां एग्रीकल्चरल टेनंटेड शेतान शॉप्स कमर्शियल एक्टिविटी करूंक जायना आनी शॉप्स घालूंक जायना। हायकोर्टान पासून ऑर्डर दिली मार्च 2025 म्हाका दिसता 5 मार्च 2025 हे सगळे शेतान एग्रीकल्चर टेनंटेड फिल्ड्स आनी शेतांत आहात ते सगळे डिमॉलिश करपाचे, तांकां लायसन्स आनी परमिशन ना जाल्यार बांदपाक आनी तेंचे सगळे ट्रेड लायसन्स आनी कांय ना जाल्यार हांवें कितकोन ट्रेड लायसन्स दिला आसतो जाल्यार म्हूण हायकोर्टान सांगलें ते पासून सील करपाचे हे प्रेमायसीस आनी ते पंचायत कबूल सील करपाक। आमकां कांय प्रॉब्लम ना, नॉर्मली लोकांचे धंदो कितें करतात ते झोन दी कित्याक अच्छे दिन म्हणटात आनी कांय अच्छे दिन जायना, लोकांक जॉब मेळना। सो लोक बिजनेस करता जाल्यार धंदो करता जाल्यार ते खुश आसा जाल्यार आमी खुश आसा म्हूण लोकांक त्रास जाता तेन्ना जनरल पब्लीक उदकांत थिंग पडटात तेन्ना एक्सिडंट जातात, लोकांक इंजरी जातात, तें बरें। थर्ड पार्टी मायनर जाता, थर्ड पार्टी मेजर जाता।